नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ गोय आयोजित 4थ्या बाल साहित्य परिषदेच्या ह्या निमण्या सत्रात बाल साहित्याचे सादरीकरण या सत्रात हांव पुनम बुरये तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार भेटयता. ह्या निमण्या सत्रात बाल साहित्य आनी बाल रंगभूमीच्या मळार महत्वाचे योगदान दिल्ले अशें व्यक्तिमत्वां बाल साहित्याचे सादरीकरण करतली. हातूंत नाट्य कलाकार केतन जाधव, बाल साहित्यकार हर्षा शेटये आणि प्रशांती तळपणकार, युवा लेखक अभिजित पागी आणि गोविंद मोपकार आणि चित्रपट कलाकार हेरंब कीर्तनी बाल साहित्य सादर करतले. बाल साहित्य परिषद वेगळे वेगळे विषय घेऊन वेगळ्यो भाषा घेऊन सुंदर रितीन रंगत आसा आणि आयची हे निमाणे सत्र जावन आसा. ह्या आमच्या कार्यावळीचे रिफ्रेशमेंट पार्टनर जावन आसात नेस्ले. तांकां आमी मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटात. तशेंच ही कार्यावळ फुडें व्हरतना राष्ट्रीय कीर्तीचे कलाकार, नाट्य दिग्दर्शक आणि अभिनय क्षेत्रात आपले खास नाव परजरायिल्ले अशे केतन जाधव हांचे कडेन हांव सादरीकरणाची विनंती करता. तांच्या पयलीं तांची थोडे भितर वळख तुमच्या मुखार सादर करता. अभिनय क्षेत्रात केतन जाधव हो ठसो कोरपाक सुरवात जाल्ली आसा. बालनाट्य रंगभूमीचे तांचे महत्वाचे योगदान आसा. तांची अव्याहत ह्या नाटकातली उपाली ही मुखेल भूमिका, मोंक भिक्षुकाची तांणी भूमिका केल्ली, ती तोखणाय करपासारखी आशिल्ली आणि राष्ट्रीय कीर्तीचेर तांची तोखणाई बी जाल्ली. आणि एक योगायोग आणि खास वैशिष्ट्य म्हणल्यार या बाल साहित्य परिषदेची सुरवात लेखक अरुण कमल हांच्या बीज भाशणान जाली आणि आयची या निमण्या सत्राची सुरवात केतन जाधव तांच्याच हिंदी कवितेंतल्यान सुरवात करता. हांव मागता केतन जाधव हांचे कडेन की ताणें सादरीकरणाक सुरवात करची. नमस्कार, मैं केतन आपके सामने दो कविताएं पेश करना चाहूंगा. पहली कविता का नाम है नदी किनारे रेती थी. कविता लिखी है अरुण कमल जी ने. कविता कुछ ऐसी है. नदी किनारे रेती थी, नदी किनारे रेती थी, कंकड़ थे कुछ घोंगे थे, उधर लतर भी थी तरबूजों की, उधर लतर थी तरबूजों की, पके हुए कुछ पोंगे थे. नदी किनारे रेती थी, कंकड़ थे कुछ घोंगे थे, उधर लतर थी तरबूजों की, पके हुए कुछ पोंगे थे. कुछ नहा रहे थे, तैर रहे, कुछ बैठे तट पर सोच रहे, बगुले भी थे एक टांग पर, बगुले भी थे एक टांग पर. कुछ नहा रहे थे, तैर रहे, कुछ बैठे तट पर सोच रहे, मछली को सब मालूम था, मछली को सब मालूम था. नाव चली जाती थी उड़ती, हवा खूब थी, धूप मंद थी, हवा खूब थी, धूप मंद थी, और क्षितिज की आंख बंद थी. दूर, बहुत दूर एक पुल था लटका, दूर, बहुत दूर एक पुल था लटका, गगन गोल मिट्टी का मटका. पानी था और हवा भी थी, धरती थी और पंछी भी थे. पानी था और हवा भी थी, धरती थी और पंछी थे. नदी किनारे रेती पर तुम थे, वे थे और हम भी थे. तो इस तरीके से ये एक कविता यहाँ पर खत्म होती है. ये कविता थी अरुण कमल जी की, और ये कविता मैंने एक मैगजीन से ली हुई है. ये मैगजीन साइकिल नाम का है, और साइकिल नाम का मैगजीन जो चिल्ड्रन लिटरेचर से आता है, इकतारा भोपाल द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है. बहुत ही अच्छी किस्म का लिटरेचर इसमें रहता है. और एक कविता मैं साइकिल में से ही लूंगा. कविता का नाम है झंडा ही तो है,
और ये कविता लिखी है मनोज कुमार झा इन्होंने। गौर से सुनिएगा, पहली वाली कविता कुछ अलग किस्म की थी, पर्यावरण और गांव का नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिला था, और ये जो कविता यहाँ पर है ये अलग ही किस्म की है। कविता का नाम फिर से एक बार दोहराता हूँ, कविता का नाम है झंडा ही तो है। कविता लिखी है मनोज कुमार झा इन्होंने। तो कविता कुछ ऐसी है। मेरी नानी अब्दुल की नानी, नानी ही तो है। मेरी नानी अब्दुल की नानी, नानी ही तो है। भारत का पानी पाकिस्तान का पानी, पानी ही तो है। मेरी नानी अब्दुल की नानी, नानी ही तो है। भारत का पानी पाकिस्तान का पानी, पानी ही तो है। मुर्गी का अंडा बतख का अंडा, अंडा ही तो है। अरे भाई, मुर्गी का अंडा बतख का अंडा, अंडा ही तो है। भारत का झंडा बांग्लादेश का झंडा, झंडा ही तो है। मुर्गी का अंडा बतख का अंडा, अंडा ही तो है। भारत का झंडा बांग्लादेश का झंडा, झंडा ही तो है। झंडा ही तो है। तो ये कविता यहाँ पर खत्म होती है। हालांकि कवि ने इतनी ही पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई है। इस मैगजीन से हमें इतनी ही कविता, इतनी ही पंक्तियां इस कविता की मिलती है। लेकिन आपको बताऊं कि ये अंक मुझे 2019 जून जुलाई में मेरे हाथों में पड़ा, और मैंने ये कविता तभी पढ़ी थी, और तब से लेकर आज तक 1 बरस पूरा हो गया, 1 बरस से ज्यादा यहाँ पर हो गया है। और ये कविता इसके आगे मेरे मन में, मेरे दिल में इसकी सोच जो है, इसकी जो विचारधारा जो है, ये मेरे मन में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये कविता सुनकर अगर किसी के मन में इसकी एक अलग सोच न आए, तकलीफ अगर न हो ना, तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आदमी कुछ अलग दिशा में जा रहा है। तो ये कहकर मैं अपनी 2 कविताएं, 2 शब्द यहाँ पर खत्म करता हूँ। उससे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ KBM कोंकणी भाषा मंडल और कोंकणी भाषा मंडल का के पूरे टीम का, जो बाल साहित्य परिषद यहाँ पर पहले से करते आ रही है, कर रही है, और इसी जिद्दोजहद से ये शुरू, मतलब ये करते रहे, यही मनोकामना करता हूँ। और मेरे 2 शब्द यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। खुदा हाफिज। धन्यवाद केतन. आवाजाचो चढ उतार हाची सुंदर देख म्हणल्यार केतन जाधव. आता फुडले सुवातेर बालसाहित्याचे सादरीकरण करता हर्षा शेटये. कथा, कविता, बालसाहित्य, निबंध हो तांचो प्रांत. संशोधन हो तांचो पिंड. गोंयची रानफुलां, सवणी, फुलपाखे हांची तांकां आवड. तांचे बालसाहित्य प्रकाशीत जाला. तशेंच ताका साबार साहित्यीक पुरस्कार लेगीत मेळ्ळ्यात. खास तुमच्या खातीर आयज लघुनिबंध घेऊन येतात हर्षा शेटये. देव बरें करूं पूनमबाई. नमस्कार. फाटली 4 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ बाल साहित्याचो उत्सव मनयतात. आज त्या उत्सवान वांटेकार जावपाक म्हाका खूब खोस भोगता. ते खातीर हांव कोंकणी भाशा मंडळाक दिनवासतां. आज तुमच्या मुखार म्हजो इल्लोसो लेख फुलां बद्दल. भारताचो नकासो पळयत जाल्यार तातूंत आमचें गोंय इल्लेशें. पूण ह्या इल्लेशे गोंयान सैमाची वेगवेगळी रुपां आमकां दिश्टी पडटात. गोंयान डोंगर आसात, न्हंयो आसात, दर्यादेगो आसात, वज्रे, धबधबे ते बी आसात. ते खातीर हांगा तरेकवार शेवणी, फुलपाखे, बिरमुट्यो आनी हेर किटक दिश्टी पडटात. तेच वांगडा ह्या जिवावळीच्यो गरजो भागोवपी रूख आनी तरेकवार वनस्पती दिश्टी पडटा. हे सैमचक्र सुरू दवरपाक फुलां सामकी गरजेची. फूल म्हणल्यार सैमान आमकां दिल्ली एक सुंदरशी भेट. तरेकवार रंगाची फुलां पळयतकीच मन आपशीच खोशी जाता. ते खातीर आमी ही तरेकवार फुलां आमच्या पोरसांत रोयतात.
वर्ण, आबोली, जायो जुयो, तरेकवार चाफी, शंकर, सदाफुली, सदामोगरी, मारुतीच्या शेपड्यो, बुतां, विलोद. पोरसांत फुलिल्ल्या फुलांच्यो आमी तरेकवार फातयो घालतात. रानवटी वाठारांत फुलपी सुरंगां, उदका जाग्यांनी फुलपी कांदळां, ह्याय फुलांच्यो गोंयकारांक अप्रूप. ही फुलां गुंतपाच्या पद्दती वयल्यान त्या त्या प्रकाराक वेगळी वेगळी नांवां आसात. मोगरेची हळी वा आटी, सोनचाफ्याची फाती, सुरंगा वळसर, जाया पोड, आबोल्या चेलो, वोवळाचे कांदळाचे पोड, रोजांची माळ, चाळकाचो हार, शेवत्याचो हार वा फाती. हाचे शिवाय आनीकूय खूब तरांचे फातयांचे प्रकार आसात. त्या भायर बोकोडयो, शेवती, आबोली आनी जिगी घाल्लो सट हो सट चडसो व्हंकलोच माळटात. त्या भायर पातीची कणसां, हात्याची पाकळी, गुलाब, दाल, कणेर म्हणल्यार 7 हातरुणीचें फूल असली एकोडी फुलांय माळटात. आनी एक मजा पळयल्या तुमी, ही सगळी वासाची फुलां आमचे गोंयकार शेटभाव भांगराचेय करतात. आनी बायलो कानान बुगड्यो आनी काराफुलां म्हणून एक कानातली घालतात. आनी ही कानातल्याची नांवां, ह्या कानातल्याच्या नांवाची फुलांय गोंयान फुलतात. हें आयकल्यार तुमकां सामकें अजाप जातलें. आतां ह्या फुलां शिवाय आनी एक तरेची फुलां गोंयच्या रानची कुडींनी फुलतात. ही फुलां मात तुमकां आनी खंयच मेळची ना. म्हजी आजी उदक सळसळें केन्नाच म्हणनाशिल्ली, उदकाक फुलां आयलीं म्हणटाली. शिताक आदन दवरतकीच फुलां आयलीं गो, आतां तांदूळ घाल, च्याक उदक दवरलें की च्याचो पालो घाल, फुलां आयलीं गो अशें म्हणटाली. आनी उदकाक फुलां येवप एक सामकी सुंदर संकल्पना. गोंयच्यो बायलो आमाड्याचेर फुलां माळटात. तशीच ती फुलांचे खावपाचे जिन्नसूय करतात. मस्का फुलाची भाजी आनी डांगर, दुदया कळे तळटात, दुदया फुलांची भाजी करतात, केळीची फुलां म्हणल्यार बोणी ताची भाजी करतात, सुरणाच्या फुलाची लेगीत भाजी करतात. ही जाली पोरसांतली फुलां. हाचे भायर कितलेशाच तरांची रानफुलां असतात. ही रानफुलां खंयूय किल्लतात. रानवटी वाठारांत, फातराळ जाग्यांचेर, सड्यांचेर. चडशीं झाडां पावसान किल्लतात. आनी श्रावण लागता म्हणल्यार तरेकवार रानफुलां तकली वयर काडूंक लागतात. हळडुवीस हरणे फुलां वाठार हळडुवच करतात. ही इल्लीशी हरणे फुलां सूर्यफुलाच्या जातीची. ही पश्चिम घाटांतल्या कांय वाठारांनीच फुलतात. गोंय आनी कोकण चड प्रमाणात. तशेंच तिनसाना सड्यांचेर लांबच्या देठांच्यो गवळणी फुलतात. ही धवीच फुलां फक्त गोंयांत आनी कोकण वाठारांतूच दिसतात. पावसान फुलपी चिड्डो तर सगळ्यांचे वळखीचो. चिड्ड्याच्यो कितल्योश्योच जाती असतात. डोंगर चिड्डो, बारीक चिड्डो, रानवटी चिड्डो, धाली चिड्डो. हातूंतलो धाली चिड्डो तर चड पावस पडपी वाठारांतूच किल्लता. गुलाबसर अनंताच्या फुलायदे फूल फुलता. भुरगेपणांत आमी चिड्ड्याचे देठ पाटी पुसपाक वापरतालीं. लेव जांबळ्या कोराची लजे व्हंकल. चिचेच्या पानां भशेन पानां असतात तिची. पानांक हात लायतनाच तिची पानां धाकतात. म्हणून तर तिका अनवाळी भटीण अशेंय एक नांव आसा. कानतिळाची फुलां तर घाटी कश्यो, गुलाबसर रंगाची. साश्टी वाठारांत ह्या फुलांक सायबीण अशेंय नांव आसा. दर एका फुलाचो रंग वेगळो, नांवां वेगळीं, वास वेगळो. कावळ्या दोळो, नाल्ला बोणो, घुमट्यो, सीतेचे काजळ कुकूम, रान हळदीचें फूल, उंदराचे कान, सशाचे कान, धयेलीचें फूल, तपकडी, तुपकड्यो, पेटारी, कुळकुळो, कोलसुणो कितलीं कितलीं म्हणून नांवां घेवं. गोंया भायर फुलपी पठारावयलीं फुलां पळोवपाक सगळे लोक धांवतात. आमच्या गोंयांत अशीं कितलींशींच पठारां आसा. चडे आसात ते ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यान हळडुवी, तांबडी, गुलाबी, धवी फुलांच फुलां दिसतात. फातराळ जमीन आशिल्ल्या पठारांचेर त्या दिसांनी कीटक खावपी वनस्पती फुलता. हांची मुळां वयले वयर असतात. हांकां जांबळ्या रंगाची फुलां फुलतात. सगळो सडो जांबळ्या रंगांनी भरून वता. बांबोळेचे पठार, बेतलाचे पठार, सुकूर, वेर्णा हांगा ही फुलां चड प्रमाणांत दिसता. आतां पावसाळो सोंपलो. फुडल्या वर्सा पावसाळ्यान मुजरत वचात आनी सैमाची हे देणे दोळे भरून पळयात. देव बरें करूं. वा हर्षाताई,
रानफुलाची तुम्ही आमकां सुंदर भोवंडी करून हाडली. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. अभिजीत पागी हो एक असोच युवा लेखक. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर हांगा ते शिकयतात. भुरग्यांच्या विश्वात रमपाक तांकां आवडटा. भुरग्यां खातीर काणयो बरयतात. आयज ह्या सत्रांत खास तुमच्या खातीर काणी घेवन येतात. हांव मागतां अभिजीत पागी हांचे कडेन ही तांणी काणी सादर करची. नमस्कार. म्हज्या काणयेचें नांव जावन आसा सपन. कांतूक भुरगेपणासावन सायकलीचे पिशें लागिल्लें. आपले कडेन एक सायकल आसची अशें ताका सदांच दिसतालें, पूण गरिबेक लागून तें शक्य नासलें. कांतूक आपल्या बापाय कडेन सायकली खातीर हट्ट धरपाक खूब भंय दिसतालो. तो सदांच नव्या नव्या मॉडेलांच्या सायकलींची चित्रां चितारी. ताचे कडेन सायकल नाशिल्ली खरी, पूण ताका सायकलीच्या ब्रँडांतलें सगळें कळटालें. सायकल मोडून ती परत घडपाक सुद्दां ताका बेस बरें कळटालें. शाळेंत वतना कांतूक सदांच आपल्या इश्टां वांगडा तो भायर सरतालो. ताच्या इश्टा कडेनूय सायकली नाशिल्ल्यो, म्हणून तेवूय रस्त्या वयल्यान चकटां मारीत वयल्यो घालीत वताले. कांतूच्या तकलेंत सगळो वेळ सायकलूच घुंवताली. ताका सपनां सुद्दां सायकलीचीच पडटाली. एक दीस कांतूक सायकल चलोवपाची संद मेळ्ळी, पूण ताका खंय सायकल चलोवपाक येता. इश्टाची सायकल आनी तातूंत ती सामकी नवी ब्रँड सायकल. आपूण पडलो जाल्यार सायकलीचेंय बरें वायट जातलें ह्या विचारान कांतून सायकल फक्त हातान घेतली. ती चलयली ना. पयले फावट ताका दिसलें म्हजें सायकल चलोवपाचें सपन पुराय जावपाक जाय जाल्यार म्हाका सायकल शिकची पडटली. कांतून निश्चय केलो, कशाय भशेन आयज सायकल शिकूंक जाय. थारिल्ल्या प्रमाण कांतू इश्टाची एक पोन्नी सायकल घेवन गांवच्या बांदाच्या देवळा कडेन आयलो. ताचे बरोबर ताचे हेर इश्टूय आशिल्ले. अर्दपोन्नी सायकल, पत्रो फुटिल्लो, ब्रेक सारके लागनाशिल्ले, पूण कांतूक सायकल शिकपाक जाय आशिल्ली, ताका लागून ताणें ताची पर्वा केली ना. कांतू बरोच वेळ सायकल हातांत घेवन जोखत रावलो. पांय वयर केल्यार आपूण पडटलो हाची ताका भंय आसली. ताचे इश्ट ताका उर्बा दिताले, कांतू 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 अशें म्हणत ते गजर घालताले. कांतूक तेंच मोठें आशिल्लें. ताचे इश्टूय ताका सायकल शिकपाक खूब मजत करताले. निमाणें कांतून धिरान मुखार वचपाचें ठरयलें. ताणें कांय अंतर सायकल पांयांनीच धुकलत कांय अंतरार व्हेली आनी विमानावरी दोनूय पांय लँडिंग गियरा भशेन वयर काडले. कांतू तोल सांबाळपाचो यत्न करतालो, पूण ताका जमना जालें. बरोच वेळ कांतू आनी सायकल हाचे मदले असफल यत्न पळोवन ताचे इश्टूय निमाणें खर्शेले. गजर कमी कमी जायत वचपाक लागलो. निमाणें इश्टाकूय बेजार आयलो. कांतू कितलें सांगून लेगीत तो आयकना. ताच्यान तोल सांबाळूंक जायना हें पळोवन ताच्या एका इश्टान ताका धुकलपाचें थारायलें. ताणें ताका नेटान धुकळत व्हेलो. कांतू इश्टाच्या आदारान आतां सायकलीर बशिल्लो, पांय वर करून बशिल्लो. ताका दिसतालें आपूण आतां खंय तरी वाऱ्यार उडटा, वाऱ्या वांगडा सर्त करता. आपूण सायकल चलोवपाक शिकलो अशें ताका दिसतालें. इश्ट ताका धुकलून धुकलून सामको खर्शेलो. निमाणें ताणें ताका फोर्सान धुकल्लो. ते सरशी कांतू बांदा धडे वयल्यान सकयल पडलो. आवय गे पडटना कांतून एकूच किळांच मारली. कांतू सकयल पडिलो. कांतू साबुदेर नाशिल्लो. आतां हाता पांयाक ताका बरोच मार लागिल्लो. ताचे इश्ट ताका धडे वेल्यान पळयताले. सगळेच भियेल्ले, कडकडटाले. कांतूक चड मार लागला हें तांच्या भंया वयल्यान जाणवतालें. थोड्या वेळान कांतू साबुदेर आयलो. ताका अजुनूय कांयच कळूंक नाशिल्लें. ताणें उठपाक यत्न केलो, पूण ताचें आंग हालना जालें. ताका रडपाक आयलें. तो मोठ्यान रडपाक लागलो. ताचे दोळे बंदूच आशिल्ले, पूण रडटना ताका आपल्या आवयची याद येताली. ताका दिसलें ताची आवय ताचे म्हाऱ्यांत आसा. ताणें दोळे उगडले जाल्यार ताची आवय ताका घट्ट मिठी मारून बशिल्ली.
कांतून सगळे वटेन पळयलें, आपले पांय सांसपिले आनी रडत आवयक सांगलें, आई म्हाका सायकल नाका, हांव पडलों. आवय हांसत म्हणलें, पोरा सपनेलो रे. देव बरें करूं. देव बरें करूं अभिजीत. भुरग्या खातीर खास काणी बरोवपी हो अभिजीत खास शैलीन आपली काणी सांगली. देव बरें करूं तुका. फुडले सुवातेर येता गोविंद मोपकार. हो असोच एक युवा लेखक. वाचनाची आनी लेखनाची ताका आवड. मनस्वर हो कविता जेलो ताचो हालींच उजवाडाक आयला. भासविज्ञान हो विशय घेवन ते तांचें शिक्षण पुराय करतात. हांव मागता गोविंद मोपकार हाचे लागीं की ताणें मराठी कविता सादर करची. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं कोंकणी भाशा मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा आनी मराठी कविता आयज हांव सादर करतां. पद्मश्री गजानन दिगंबर माडगुळकर हांची ही कविता आसा. कवितेचें शीर्षक ओळखणार ना बरोबर अशें आसा. इश्टानू, गजानन दिगंबर माडगुळकर जाका आमी गदिमा ह्या नांवान वळखतात, ते मराठी साहित्यांतले एक नामनेचे कवी, गीतकार, लेखक तशेंच एक फामाद अभिनेत्रे. गीत रामायण रचिल्ले खातीर जाका आमी आधुनीक वाल्मिकी अशें म्हणटात, तांची ही एक बाल कविता आयज हांव तुमचे मुखार सादर करतां. कवितेचें नांव ओळखणार ना बरोबर. इश्टानू, ही कविता बाल कविता जाल्ले खातीर हांव ती बाल मनाक भावतली ह्याच तरेन, ह्याच लयेन, ह्याच सुरान सादर करपाचो हो प्रयत्न करता. परत एक फावट कवितेचें नांव ओळखणार ना बरोबर. झाडावरती घडे लटकले, घड्यात होते पाणी, त्या पाण्याच्या वड्या थापुनी कुरकुर खाते कोणी. झाडावरती घडे लटकले, घड्यात होते पाणी, त्या पाण्याच्या वड्या थापुनी कुरकुर खाते कोणी. आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत. खोबरं बरोबर. अफगाणातील इजार भारी, त्याच्या हाती मोती, त्या मोत्यांना उन्हात पिकून पोरे बाळे खाती. अफगाणातील इजार भारी, त्याच्या हाती मोती, त्या मोत्यांना उन्हात पिकून पोरे बाळे खाती. आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत. मनुका बरोबर. कोकणातला पिवळा बाळू फार लागला माजू, पकडून आणा भट्टीवरती काळीच त्याचे भाजू. कोकणातला पिवळा बाळू फार लागला माजू, पकडून आणा भट्टीवरती काळीच त्याचे भाजू. काजू बरोबर. तालमीतला पोर मारतो पिठावरती थापा, सुरकुसलेली बोटे त्यांचा गोड लागतो पापा. तालमीतला पोर मारतो पिठावरती थापा, सुरकुतलेली बोटे त्यांचा गोड लागतो पापा. आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत. खारका बरोबर. आधी होती काळी पिवळी, नंतर झालीस गोरी ग, देवळातून काग फिरती वेणू गावच्या पोरी ग. आधी होती काळी पिवळी, नंतर झालीस गोरी ग, देवळातून काग फिरती वेणू गावच्या पोरी ग. आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत. हाडलो खडी साखर. चट्टा मट्टा बाळ भट्टा, आता मागील त्याला रट्टा, पंजा चाटीत निजेल गुपचूप तो वाघाचा पट्टा. चट्टा मट्टा बाळ भट्टा, आता मागील त्याला रट्टा, पंजा चाटीत निजेल गुपचूप तो वाघाचा पट्टा. आता झाली खिरापत, माझी झाली खिरापत. देव बरें करून. अशे तरेन आता म्हजी जाली कविता. देव बरें करूं.
देव बरे करू गोविंद. बालसाहित्य सादरीकरणाच्या या मळार या सत्रात तुझी ही कविता बालमनाक नक्कीच आवडली असतली हातून मातूय दुबाव ना. हे सत्र फुडें व्हरता आसतना हांव मागता चित्रपट कलाकार हेरंब कीर्तनी हाजे कडेन तांणी फुडलें सादरीकरण करचें. पटकथा लेखनाच्या मळार तांणी आपलें खास अशें नांव केलां. शॉर्ट फिल्म्स, स्टुडंट फिल्म्स हाजें तांणी लिखाण केलां. आतां ह्या सत्रांत ते इंग्लिश स्टोरी सादर करतले. हांव मागता हेरंब कीर्तनी हांचे लागीं तांणी फुडलीं सुत्रां घेवची. देव बरें करूं पुनमताई. हांव जी काणी सादर करता ताचें नांव जावन आसा द एम्युलेट बाय कुमेल एजाजुद्दीन. So Abbas, a Shia boy from a Pakistani school, loved asking questions to his Islamic studies teacher. Why aren't those who were born before the Prophet given a chance to go to heaven? If Islam was the only way, only path to heaven, why didn't Allah show it to everyone? The teacher used to get annoyed beyond measure, but the bell saved him every time. Such was a day. On a Saturday, the bell rang and the questions remained unanswered. The teacher was relieved. He announced that there won't be any class on Monday as the Shia festival, Muharram, is going to be celebrated on that day. So once they were out of the class, a few Shia boys surrounded Abbas and they started beating him up and bullying him. They called him a kafir. He said, no, I'm not a kafir. I'm a Muslim. I'm a Shia Muslim. They said, Shia, kafir, same thing. So after getting beaten up, when he was trying to stand up, a boy came to him with a tennis racket and gave him a hand. He said, oh, you're that new boy, the tennis player. He said, yes, my name is Rayan. So as the conversation went ahead, a friendship started to bloom. He timidly asked Rayan, are you a Shia or are you a Sunni? Rayan said, none, actually. I'm a non-believer. So Abbas got terrified. He thought, am I going to see my only friend go to hell? But what he thought was, let's call him for the Muharram celebrations and maybe I can probably convert him. So he called him to his ancestral Haveli for the Muharram celebration. And Rayan said, yes. He had a tennis match coming and he could use a prayer. When they reached the Haveli, the grandmother, Abbas's grandmother, explained what Muharram was. It was a mourning. It was a mourning of the death of the Prophet's grandchildren who were murdered by a king at that time. Amidst the celebration, Rayan noticed that a girl was stealing shoes, a poor little girl stealing shoes. He followed her along with Abbas and she followed her into a very dingy old lane, which seemed to still be in the Prophet's era. The girl entered a decrepit old dingy Haveli. But before they could go in, Sarfaraz came. And Sarfaraz told these two boys, Sarfaraz was Abbas's cook, he told these two boys that do not go in there. The witch lives there. She summons evil spirits and makes wishes come true. The Sarfaraz may have thought that he had actually ended the adventure there, but he was wrong. He did not know how much bravery a curious boy can show. The next day, the very next day, Rayan went there with Abbas. And they entered the Haveli. It was dark, very dingy and rotten. On the inside, they heard a voice echoed. Who the hell is that? It was a woman's voice, but it sounded like a male's voice. Both of them were terrified, and they did not know where the voice was coming from, till a figure just appeared. It was a woman, a very, very old woman with a wrinkled face and a chain around her neck. She said, nobody asks me questions. I'm the witch. Rayan said, with complete disbelief, that you're a liar. Witches don't exist. So she saw a fire burning nearby, and she put her hand there. She turned her hand into a fist, and out of nowhere, an amulet appeared. She said, take this along with you. It'll help you fight your battles. If it does help, you can believe me. If it doesn't, then you can believe that you're right. So Rayan took it
and for the first time, he prayed. He prayed that he wins the upcoming tennis tournament. Now, as the 10th day of Muharram approached, Abbas was waiting for Rayyan at his house. Rayyan arrived and he announced that he has won the tennis tournament and that the witch is real. Being a non-believer, like having seen him as a non-believer, Abbas was really surprised. He said, no, she's just an old hag. She's just a scary old hag. She's not the witch. Rayyan said, okay, let's go today and let's check again. So the Muharram celebrations were at their peak. There were thousands of people outside the Haveli, and in the center of it was Abbas's grandmother. She was standing at the head of a very long line of people with chains around their neck. Sarfaraz came there, and one of the people in the line was the witch, the one who had told that she was the witch. Sarfaraz came there again to explain to them that this is the line of believers. They wear the chain on the first day of Muharram and take it off on the last day. Rayyan was horrified, and so was Abbas, thinking, how can a witch be there right in the middle of a holy celebration? So Rayyan just announced that she's a liar. There was no magic. Abbas said, how do you know? Prove it. You did win the tennis match, didn't you? Rayyan said, okay, but Abbas said, no, we will never know. Maybe there was magic, maybe there wasn't. We will never know. So as the conversation went on, they realized that school is about to start. It is about to start, and they are going to answer their Islamic studies paper. And Abbas suddenly got very, very sad. He said that the day after Muharram is probably generally the worst, even worse than the one before. And Rayyan asked, is it because of those bullies? He remained silent. All that Rayyan did was put his hand around his shoulder, put the amulet in his pocket, and said, don't worry, I'll be there with you. And so will this amulet. Magic, if it can happen once, it can happen twice. Have some faith. Devarakuru. थँक्यू व्हेरी मच हैरम. देव बरें करूं तुका. पटकथा लेखनाच्या मळार तुझें नाव परजळीत जावं अशें मागता. आणि सुंदर अशी हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश अशे सफरीर आमी आसतना बाल साहित्याचे सादरीकरण सुंदररित्या जाता आसतनाच आता आमी निमण्या पावण्यार पाविल्ली आसात. अशा वेळार कला, साहित्य, नाट्य आणि सामाजिक मळार आपले नाव परजळीत केल्ली अशी प्रशांतीताई तळपणकार हांचे कडेन मागता सादरीकरण करचें. कथा, एकांकिका हो तांचो प्रांत. साबार पुरस्कार तांकां लाभल्यात. बाल साहित्याच्या मळार तांचे खास योगदान आसा आणि कोंकणी साहित्य आणि कोंकणी मळ हांचे तांच्या नावाचो उल्लेख खास रितीन जाता अशें हांव मुजरत तुमकां सांगता. सगळे बाल साहित्याचे सादरीकरण करप्यांक कोंकणी भाशा मंडळाक तांचो सदांच आधार आनी लाभला. तांच्या खातीर तांकां हांव दिनवासता आनी निमणे कडेन आतां सादरीकरण करपाक आपयता प्रशांतीताई तळपणकर हांकां. हाय, हांव तुमकां आज एक काणी सांगतलें. काणी आसा एका रुचाची. रुचा जेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्ना सामकें मस्तें आशिल्लें आनी ताका दीस रात खेळ 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 आनी खेळ खंय ते बी मातयेन. पूण ताज्या घरा ताज्या फ्लॅटांतल्यान ताका भायर वचूंक मेळना आशिल्लें. पूण जेन्ना सोयऱ्या दायरांगेर वतालें तेन्ना ताका खेळपाक खूब मजा येताली. एक दिसा ती गेली आत्तेगेर. आत्तेच्या बंगल्या मुखार खूब जागा आशिल्ली, व्हडली बाग आशिल्ली आनी माती आशिल्ली. म्हणटकूच जेन्ना रुचा थंय पावलें तेन्ना ते मातयेन खेळ खेळ खेळत रावलें. आनी ताजी मम्मा ताका परत परत, रुचा चल गो भितर यो, रुचा तूं काळें जातलें, रुचा तूं थकतलें म्हणत आसा. राव गे मम्मा करून रुचा खेळटालें. खेळटा 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 सांज जाली. सांज जातकूच परत मम्मान सांगलें, आगो आतां घरा वचपाक जाय, मातशे हात पांय धुवया, चल यो भितर, चल तुका न्हाणयता. हें म्हाका नाका, हांव अशेंच घरा वतलें म्हण. इतल्यान आत्तेन एक ट्रीक काडली. आत्तेन म्हणलें, रुचा टबान न्हातलें? किदें घे. रुचा त्याच चान्साक रावतालें. आत्तेगेर एक बरो व्हडलो टब आशिल्लो
आनी ताका तो धाकटो स्विमींग पूल दिसतालो आनी ते खूब वेळा म्हणजे रडटाले. पूण 3 वर्साच्या भुरग्याक टबान तशें सोडप म्हणजे आत्तेक भंय दिसताली. आज तिचे चुकून तोंडांतल्यान आयलें, आतां कितें करूं? बरें चल चल या म्हणून आत्ते ताका घेवन बाथरुमान गेली आनी नळाचें उदक सोडलें. इतल्यान आत्तेक रुचाच्या मम्मीन उलो केलो. आत्तेन सांगलें, मातशें राव आं, हांव रोखडें येता तुजी मम्मा कित्याक उलो करता तें पळोवन. आनी भायर सरली. हांगा रुच्या नाचतालें अशें 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 उदक भरता, पूण तातूंत बोमाडे येना. ताणें पिक्चरांनी पळयल्लें की उदक आयलें काय अशें अशें बोमाडे येता. कितें करतलें? तशेंच देंवलें टबान. आनी वयर एक डबो आशिल्लो, त्या डब्यान आशिल्लो सर्फ. तो सर्फ घेतलो आनी सगळो वतलो उदकान. तो सर्फ वतनाका ताका हळू हळू बोमाडे येवपाक लागले. 1 बोमाडो, 2 बोमाडे, 3 बोमाडे. रुचा पळयता बोमाडे येता. तितल्यान एक बोमाड्यान दुसऱ्या बोमाड्याक खाल्लो. मातसो व्हडलो जालो. ताणें मागीर आनी एक बोमाडो खालो, आनीक मातसो व्हडलो जालो. तो अशें करून 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 ताणें सगळ्या बोमाड्यांक खालें आनी एक मोठ्ठो जालो बोमाडो. आनी ताणें मागीर हळू कितें केलें, तोंड उगडलें आनी रुचाकच खालो. कळ्ळें? रुचाक खावं नाका. रुचा गेलें बोमाड्याच्या पोटान आनी इतल्यान जनेल उगडें आशिल्लें. ते जनेलांतल्यान हळू बोमाडो भायर सरलो. बोमाडो भायर सरूं नाका हळू 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 वयर वचपाक लागलो. वयर वचपाक लागतक पयलीं रुचाक मजा दिशिल्ली, अरे वा म्हणून. मागीर रुचा भिवंक लागलें, अरे खंय वता हांव, खंय वता, मम्मा मम्मा मम्मा. रुचा रडपाक लागलें. बोमाड्याक कितें करचें कळना. बोमाडो ट्राय करता सकयल येतलो म्हणून, पूण बोमाडो वयरूच वता. वयर वता 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 बोमाडो सारको मळबान पावलो आनी रुचा लागलें रडपाक, मम्मा गे, म्हाका मम्मा जाय, म्हाका बाबा जाय, म्हाका मम्मा जाय, म्हाका बाबा जाय. हें छानी मामाच्या कानार पडलें. छानी मामान म्हळें, कोण रे थंय? भुरग्याक कोण तो रडयता? बोमाडो बाबडो भिलो. म्हणून छानी मामा म्हजी चूक जाली, छानी मामा म्हजी चूक जाली. कितें जालें? कोण गो तूं बाय? छानी मामा, हांव मरे रुचा बाय. म्हाका मरे ह्या बोमाड्यान हांगा वयर हाडला. म्हाका घरा वचपाक जाय, म्हाका म्हजी मम्मा जाय, म्हाका म्हजो बाबा जाय. परत लागलें. रुचाक रडपाक म्हणून वेळ नाशिल्लो, सदांच रडपाचें. छानी मामान सांगलें, राव 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 राव, रड नाका. आनी ताणें बोमाड्याक अस्स तापयलो. कितें रे, ल्हान भुरग्यांक अशें घेवन येता? ना छानी मामा, सॉरी, खरेंच कितें जालें जाणा, हांवें फकाणां म्हणून ताका म्हज्या पोटान घेतलें, पूण खंयच्यान कितें जालें खबर ना. हांव सामको उडत 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 भायर सरलो आनी परत सकयल देंवपाकच म्हाका जायना. बरें, आतां वच आनी ताका ताज्या मम्मा कडेन पाय. म्हाका कळना छानी मामा कशें वचप तें. बोमाडो सामको रडपाक लागलो. ओह, तुका आतां कळना? शाणेपणां केल्ली मरे तुवें. आतां राव, म्हाका मातशें चिंतू दी. हें रडटाच. आगो रुचे बाय, रड नाका गो, राव गो, छानी मामांक चिंतू दी गो, छानी मामान सांगलें. मागीर ताणें वारो मामांक उलो केलो. वारो मामा, हांगा यो आनी ह्या बोमाड्याक आनी रुच्याक ताज्या घरा पावय. वारे मामा म्हणपाक लागलो, तूं सांगता जाल्यार व्हरता, पूण तूं जाणा न्ही छानी मामा हांव कसो तो. म्हाजो जर नेट लागलो आनी जर हांव फास्ट गेलो, आमी खंयच्या खंय पावत. हांव त्या रुच्याच्या हात्तेगेर पावतलो काय ना कोणाक खबर. हय मरे, तेंय आसा. आतां कितें करुया तर? घे परत, म्हाका मम्मा जाय, म्हाका बाबा जाय, म्हाका मम्मा जाय. आगो राव गो रुच्या बाय. वारे मामांक याद जाली. छानी मामा, खूप मामींक सांग. हांव ताका खूप मामीचेर बसयता आनी सवका व्हरता. पूण हांवें खूप मामींक सांगत जाल्यार ते म्हाजेर बेजारतले. बरें बरें, छानी मामान सांगलें. आनी छानी मामान खूप मामींक उलो केलो. खूप मामी, हांगा यो आनी हाका तुजेर बसय, बोमाडे बस रे म्हणून. खूप मामीचेर बोमाडो बसलो आनी बारे मामान हळू 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 सकयल व्हेलो
आनी आत्तेच्या घरान ताका पायलो. पायल्या बरोबर बोमाड्यान आपलें तोंड उगडलें, रुचा भायर सरलें आनी धांवत बेडरुमान गेलें आनी न्हिदून पडलें. ते सामकें थकिल्लें न्ही. आनी हांगा कितें जालें जाणा, टबान रुचा ना म्हणून सगळीं जाणां रुचा 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 करून सोदतालीं. ताजी मम्मा तर सामकी रडटाली. इतल्यान आत्तेकूच सुचलें ह्या बेडरुमान बी आसत काय म्हणून, कारण बेडरुमान एक बावली आसा ती ताका आवडटाली. म्हणून धांवत आत्ते बेडरुमान गेली. पळयल्यार हें बुरशें थंयच न्हिदून पडिल्लें. तांकां दिसलें शी खूब खूब खेळ्ळा म्हणून थकून न्हिदला आसतलें. तांकां खंय खबर आशिल्लें रुचाचो हो चानी मामाचो आनी मळबांतलो प्रवास. आपल्या खास शैलीन काणी सादर केल्ल्या खातीर प्रशांतीताई तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. चवथी बाल साहित्य परिशदेच्या निमण्या पावंड्यार आमी पाविल्ली आसात. ही परिशद फाटली 3 वर्सां भरता आनी 4थें वर्स. ह्या निमतान बाल साहित्याची मुळां गोंयांत रुजपाक लागल्या अशेंच म्हणचें पडटलें आनी हाचे श्रेय कोंकणी भाशा मंडळाक वता. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ आतां समारोपाचे उलोवप करतले. तुमच्या मुखार येता अन्वेषा सिंगबाळ. सोमाराक सुरू जाल्ली 4थी बाल साहित्य परिशद सोंपली. नव्या विचारांनी नव्या कल्पनांनी ती यशस्वी जाली म्हळें जाल्यार अतिताय जावचें ना. कोविड काळ जेन्ना सुरू जाल्लो तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचे वेगवेगळे उपक्रम कार्यावळी कशे तरेन मुखार वतल्यो हाचो प्रश्न हाचो हुस्को आमकांय बी आशिल्लो. पूण तुमी दिल्ल्या आदारान तुमी दिल्ल्या सुचोवण्यांनी म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळ मुखार सरपाक शकले. आपल्या सशक्त अशा तरणाट्या टिमीच्या आदारान वेगवेगळ्यो नव्यो कल्पना नवे विचार घेवन कोंकणी भाशा मंडळान आपले सगळे उपक्रम मुखार व्हेले आनी शेणै गोंयबाब कथामाळ धरून आमची वक्तृत्व सर्त म्हणया हेर व्याख्यानां म्हणया तेही राष्ट्रीय स्तरावयली बाल साहित्य परिशद आमी यशस्वीपणान करपाक शकले. कोंकणी भाशा मंडळ ही बाल साहित्य परिशद कित्याक करता हाचे बद्दल आमी उक्तावण सत्रांतूय बी उलयल्ले. पूण मुजरत परत सांगपाक सोदता की कोंकणी भाशा मंडळाक खूब मनांतल्यान दिसता की भुरगीं हो ह्या समाजाचो खूब म्हत्वाचो घटक आनी ज्या तरेन भुरगे जल्माक आयल्या उपरांत आमी ताच्या पोशणाची ताच्या आरोग्याची ताच्या भलायकेची काळजी करतात तशेंच भुरग्यांच्या सृजनात्मक तांच्या कल्पनात्मक गरजांची बी आमी तयारी करपाक जाय, ताचो विचार करपाक जाय आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें भुरग्यांक खंयच्या गजालींतल्यान खोस मेळटली आनंद मेळटलो ह्याय गजालींचो विचार करपाक जाय अशें कोंकणी भाशा मंडळाक दिसता. आनी हो विचार करता आसतना बाल साहित्य हें खूब म्हत्वाचें आनी सशक्त माध्यम अशें आमकां दिसलें आनी कांय वर्सां फाटीं कोंकणी भाशा मंडळान बाल साहित्याच्या मळार स्वताक झोकून दिलें. काणयो म्हणया कविता बालगितां अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी बाल साहित्य तयार करपाक लागलीं. सांगपाक खूब खोस भोगता की राष्ट्रीय स्तराचेर सुद्दां पुरस्कार मेळिल्ले ज्येश्ठ साहित्यीक आमकां ह्या आमच्या कामान जोडले आनी वेगवेगळे तरेचे साहित्य निर्माण जावपाक लागले. हें करता आसतना राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावेल्या बाल साहित्याचो सुद्दां कोंकणींत आमी अणकार केलो आनी तो अणकार गोंयांतल्या कितल्याशाच भुरग्यां मेरेन पावयलो. बाल साहित्याच्या मळार काम करता आसतना साबार राष्ट्रीय संस्था आमच्या कडेन जोडत गेल्यो. आमी तांचो आदार तांचें मार्गदर्शन घेत गेलीं आनी ह्याच मार्गदर्शनांतल्यान ह्याच तांच्या प्रेरणेंतल्यान बाल साहित्य परिशदेचो जल्म जालो. 2017 वर्सा रवींद्र भवन मडगांवाच्या आदारान आमी पयली बाल साहित्य परिशद घडोवन हाडली आनी ताच्या उपरांत ही 4थी बाल साहित्य परिशद आयज हांगा ऑनलायन माध्यमांतल्यान जाली. खूब बरो प्रतिसाद आमकां तुमच्या कडल्यान मेळ्ळो. आमी थोडेशे एनालिसीस केले ताच्या आदारान आमकां कळ्ळें की दर दिसा हजारांनी लोक आमकां व्ह्युअर्स म्हणून मेळ्ळे ह्या बाल साहित्य परिशदेक आनी ह्या ऑनलायन व्याख्यानाक. दर दिसा 100च्या वयर लोक सेगीत ऑनलायन आमच्या बरोबर आसताले आनी अशे तरेन तुमी दिल्ल्या प्रतिसादाक लागून आमचो जो यत्न आशिल्लो तो सफल जालो आनी आमचो हुस्कोय बी पयस जालो. राष्ट्रीय स्तरा वयले कितलेशेच मानेस्त तांणी ह्या 4थ्या बाल साहित्य परिशदेंत आपली व्याख्यानां दिली. हांव मुजरत तांचे
त्यांच्या नावांचो उल्लेख करता आमकां कीनोट दिवपाक लाभिल्ले अरुण कमलजी, तशेंच आसावरी दोशीजी, रुचिरा दासजी, निशा अब्दुल्लाजी, मदन सोनीजी आणि प्रयती रॉयजी हांणी सुंदर वेगवेगळ्या विशयांचेर आपले विचार मांडले, आपले काम तुमचे मेरेन पावयले, हांव तांकां दिनवास म्हणटा। तशेंच निमण्या दिसा ज्या गोंयच्या साहित्यिकांनी आपले साहित्य तुमच्या मुखार दवरले ते प्रशांतीबाई तळपणकार, हर्षाबाई शेटये, अभिजीत बाब पागी, केतन बाब जाधव, गोविंद बाब मोपकार आणि हिरमबाब कीर्तनी हांचेय आमी उपकारी। त्यांनी आपले साहित्य सादर करून ह्या बाल साहित्य परिशदेक एक वेगळो आयाम दिलो। तशेंच ह्या राष्ट्रीय स्तरावयल्या मानेस्तांक आमच्या कडेन जोडपी सुशील शुक्लाजी, शशीश सबलोकजी, केतन जाधवजी आणि आमना सिंगजी हांचेय आमी उपकारी आसात। आमकां सदांच तांणी आदार दिला आणि बऱ्यांतले बरे व्याख्याते आणि तांचे विचार आयकुपाची संद आमकां तांणी दिल्या, तांकांय हांव दिनवास म्हणटा। आमकां खूब जाणांनी कमेंट केले की पयल्या दिसाच्यान जे मॉडरेटर ह्या बाल साहित्य परिशदेन आशिल्ले ते जरी आमचेच असले तरी हांव मुजरत तांचो उल्लेख करता। आमकां खूब बरे कमेंट्स आयले की खूब बरे मॉडरेटर्स ह्या वर्सा आशिल्ले म्हणून। पूर्वाबाई गुडे, तन्वीक कामत बांबोळकार, गायत्रीबाई पाटील, वेदिका वाळके, उर्वशी नायक, पूनम बुरये तशेंच गौरवी केणी खवटे हांचेय आमी उपकारी आसात की भाशा मंडळा कडेन जोडून तांणी सुंदर तरेन हें मॉडरेशन मुखार व्हेलें। आमची सगळ्यांची मुखामळां तुमकां दिसतालीच, पूण कांय लोक आसात जे पड्ड्या पड्ड्यान रावन काम करतात आनी तांकां लागून अशे तरेचे ऑनलायन उपक्रम आमी खूब यशस्वीपणान करपाक शकतात। आमची तांत्रीक बाजू हाताळपी पलाशबाब अग्नी हांचे हांव उपकारी आसा, ते सदांच आमच्या सांगातान आशिल्ले आनी आसतले। तशेंच समिक्षा पै धुंगट जे तुमचे प्रश्न तुमचे विचार येताले ते आमच्या व्याख्यात्यां मेरेन पावोवपाक ताणें खूब मोलाचो आदार आमकां दिलो, हांव ताचेय उपकारी आसा। बाल साहित्य म्हणटा आसतना आमकां आनी कोंकणी भाशा मंडळ ही बाल साहित्य परिशद आयोजीत करता आसतना आमकां खूब जाणांनी विचारलें की कोंकणी भाशा मंडळ हे कोंकणी खातीर वावुरता आनी कशा तरेन ह्या राष्ट्रीय स्तरावयल्या परिशदेचो कोंकणी भाशेक आदार जातलो किंवा कोंकणी भाशेक हाजो लाव कसो जातलो। कोंकणी भाशा मंडळाक सदांच दिसत आयला की आमकां बोनसाय जावपाचें ना, आमकां मोटवे रावपाचें ना, आमकां खूब लांब जावपाचें आसा, व्हड जावपाचें आसा आनी आमचें जें मळ आसा तें खूब विस्तारपाचें आसा। तेच खातीर अशा तरेच्या राष्ट्रीय स्तरावयल्या लोकांचे विचार जाणून घेवपाचे, अणभव जाणून घेवपाची गरज आसा आनी ते अणभव तांचे विचार ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना आमी आस्पावन घेतली तातूंतल्यान जेन्ना शिकतली तेन्ना आमी व्हड जावंक पावतली आनी ते खातीर कोंकणी बाल साहित्य समृद्ध करपाच्या नदरेंतल्यान आमची नदर व्हड करपाच्या नदरेंतल्यान आमी अशे तरेच्यो परिशदो ऑर्गनायज करतात, आयोजीत करतात आनी म्हाका दिसता तांचो खूब फायदो जाता कोंकणी। आमी जाणात की ऑनलायन परिशद करता आसतना आमी पयलींच सांगिल्लें की आमी प्रशस्ती पत्रकां दिवचीत नात, सर्टिफिकेट्स दिवचे ना आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन तुमी आमकां प्रतिसाद दिला ह्या ऑनलायन माध्यमांनी ज्या तरेन तुमी आमकां जोडल्यात, हांव जाणा की कसल्याच प्रशस्ती पत्रक किंवा रिटर्न्साचो तुमी अपेक्षा दवरूं ना। जे तुमकां मेळ्ळा, जे खाद्य तुमकां मेळ्ळा तातूंतल्यान 5% सुद्दां म्हाका दिसता बरे लेखक म्हणया, आस्वादक म्हणया, वाचक जर तयार जाले आमकां मेळ्ळे जाल्यार ही परिशद यशस्वी जाली अशें हांव म्हणन। सोंपयता आसतना इतलेंच म्हणन की कोंकणी भाशा मंडळाची पुराय टीम एकठांय जावन वावुरली म्हणून ही परिशद यशस्वी जावपाक पावली। ह्या परिशदेचे संयोजक स्नेहाबाई सबनीस हांच्या तकलेंतल्यान खुबश्यो गजाली, खुबशे विचार, नवे विचार येवन ही परिशद यशस्वी जावंक पावली। तेच प्रमाण पत्रकार तशेंच आमचे रिफ्रेशमेंट पार्टनर नेस्ले हांकांय हांव उपकार दिनवास म्हणटा, तांचे उपकार मानता की तांणी आमकां जो मोलादीक आदार दिलो ताका लागून आमी बरे तरेन ही परिशद मुखार व्हरपाक पावले। कोंकणी भाशा मंडळाचेर जो तुमी मोग आज मेरेन दाखयला तो असोच तुमी मुखार दाखयतले हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना। आमच्यो मुखावयल्या कार्यावळींकूय तुमी असोच आमकां प्रतिसाद दिवचो अशें तुमचे लागीं मागता। सगळ्यांक दिनवास। बाल साहित्य परिशदेचो हावेस पुराय जावचो अशी मागणी करून चौथी बाल साहित्य परिशदेचो समारोप करता। बाल साहित्याचे मळ फुलचे अशी मना काळजांतल्यान दिसता ही मागणी पुराय जावची आणि सगळ्यांक दिनवास म्हणटा, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून ही चौथी बाल साहित्य परिशद हांगाच सोंपयता।